डॅनियल सुझन आणि डॅनियलाचो निर्णय. चॅप्टर 13. बाबिलोनियंत जोखीम नांवाचो एक दादलो आसलो. सुझन नांवाचे एके बायले लागीं तो लग्न जाल्लो. ती हिल्कियाची धूव आसली. ती एकदम सुंदर आसली आनी देवाचे भिरांतीची, कित्याक तिचो बापूय आनी आवय भक्तिवंत मनशां आसलीं आनी तांणी आपले धुवेक मोइजेसाच्या शास्त्रांत शिकोवन दिवन वाडयल्ली. जोखीम भोव गिरेस्त आसलो. ताच्या घराक तेंकून एक मळो आसलो आनी जायतो जुदेव लोक तांगेर येतालो, कित्याक सगळ्या हेरां परस चड ताका मानान लेखतालो. त्या वर्सा लोकां मदल्या दोगां मालगड्यांक वेंचून काडलोले आनी मन सुबेदार जावंक नेमलोले. असल्या मनशां विशीं सर्वेस्परान म्हणलोलें, लोकांक वाट दाखोवंक उबे जाल्यात मालगडे आनी मन सुबेदार. तांचेच वरवीं बाबिलोनियंत नश्टेपण भितर सरलां. ते मनीस जोखीमच्या घारा येताले आनी कसलोय खोटलो सुटावो कोचचो आसलो जाल्यार लोक तांचे मुखार वेतालो. सगलो लोक भायर सरून गेल्या उपरांत सुमार दनपारच्या वेळार सुझन आपल्या पोतीच्या मोळ्यांत भोंवो. आपली भोंवडी मारूंक ती भितर सरताली तेदना ते दोग मालगडे दिसपट्टी तिका पळयताले. पळयोन पळयोन तांच्या काळजांत तिची आशा वाडोंक लागली. आपली बूट तांणी कुशीन काडून दवरली. सर्गाक आपले दोळे लावंक तांणी पर्वा करूंक ना आनी प्रमाणीकपणाचे नेम ते विसरले. ते दोगूय तिचे कुडीचे आशेन लासताले, पूण एकामेका thaun ते आपली आशा लिपयताले. कित्याक म्हणल्यार तिच्या वांगडा आड पडची आपणाक आशा आसा म्हूण उक्तें करूंक तांकां लज दिसताली. तरी दर दिसता चुकोन आसतना ते तिचे दोळे लावूनच आसले. एक दीस तांणी एकामेकाक म्हणलें, चल घारा या, दनपारच्या जेवणाचो वेळ जालो. अशें म्हणून एकलो आपापले वाटेन गेलो. पूण दोगूय परत आयले आनी एकामेकाच्या फुड्यांत पावले. आपणें अशें कित्याक केलें तें एकामेकाक आतां सांगचेंच पडलें. आपणाक सुझनाची आशा आसा म्हूण तांणी वळखून घेतलें आनी तिका एकलीच सांपडावंक संदी सोडून काडूंक ते कबूल जाले. म्हणटूच एक बरो सैग मेळटलो म्हूण ते रावले. एक दीस सदांचे भाशेन दोगां तरणाट्या चाकरणींक आपणा बराबर घेवन सुझन आयली. गोरमेचो दीस तो आनी ती मोळ्यांत रावंक सोदताली. कोण थंय नासलो, फकत ते दोग मालगडे. तिचे दोळे घालून ते लिपून रावलोले. तिणें चाकरणींक म्हणलें, म्हाका इल्लेशें तेल आनी परमळ घेवन येयात आनी हांव नाता म्हणसर मोळ्याचे दारवंटे बंद करून दवरात. आपणाक सांगलोलें तशें तांणी केलें. मोळ्याचो दारवंटो तांणी धांपलो आनी कुशीच्या एका दारांतल्यान परतून घरांत भितर सरून सुझनान मागलोलें तें त्यो हाडूंक गेल्यो. मालगड्यांची तांकां खबरूच नासली, कित्याक ते लिपून रावलोले. त्यो चाकरणी भायर सरून गेल्यो तश्यो ते दोग मालगडे थंय उबे जाले आनी तिचे पाटेक लागले. तांणी म्हणलें, पळय, मोळ्याचो दारवंटो बंद आसा. कोणूच आमकां पळयना. आमकां तुजी आशा आसा. आमची खुशी कर आनी तुजे लागीं आमकां एकवट करून दी. पूण तूं ना म्हणशी जाल्यार आमी दोगूय अशी तुजेर आड गोवाय दितोल्यो की तुजे बरोबर हांगा एक तरणाटो आसलो आनी ह्याच पासत तुवें त्या चाकरणीक भायर धाडलेय. सुझनान सुस्कार सोडलो. तिणें म्हणलें, खंयचेच वाटेन हांव वाटावो ना. हांव हय म्हणन जाल्यार म्हाका मरण फावो आनी तुमकां ना म्हणन जाल्यार तुमच्या हातांतली हांव सुटना. पूण सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार पातक कोच्चे परस गुन्यांवा विणें तुमच्या हातांनी पडल्यार म्हाका अदीक बरें. तेन्ना ती जाता तितल्या व्हडल्यान आड्डूंक किड्डूंक लागली. तेय दोग मालगडे बोब मारूंक लागले आनी तिचो गुन्यांव करूंक लागले. एकलो मोळ्याचो दारवंटो उगडूंक धांवलो.
मोल्यांत बॉब जाता ती आयकून घरांतलो लोक सुजनाक कितें जालां तें पळोवंक कुशीच्या दारांतल्यान धांवून आयलो. मालगड्यांनी आपली काणी सांगतोच चाकरां सगळीं घुस्पोलीं, कित्याक सुजना विशीं असली खबर केन्नाच कोणें सांगूंक नासली. दुसऱ्या दिसा तिच्या घोवा जोखीमच्या घरांत एक जमात भरली. ते दोग मालगडे आयले. आपल्या नश्टेपणान ते एकूच चिंतताले, तिचें मरण मागून घेवंक. जमलोल्या लोकांक तांणी म्हणलें, हिल्कियाची धूव आनी जोखीमची बायल सुजन हिका आपोवन हाडात. तिका आपोवंक धाडली आनी ती आयली आपल्या आवय बापायच्या सांगाता, तशेंच आपल्या भुरग्यां आनी सगळ्या सोयऱ्यां बरोबर. सुजन पळोवंक भोव सोबीत सुंदर आसली. तिणें आपणाचेर एक पड्डो घाल्लो. तिचे सुंदरायेचेर दोळे घालून धादोशी जावचे पासत त्या नश्ट्यांनी तिका पड्डो काडूंक लायलो. तिचीं घरचीं सगळीं रडटालीं आनी तशेंच तिका पळोवन आसलीं तीं सगळीं. लोकां मदें उबे रावन त्या दोगां मालगड्यांनी सुजनाच्या माथ्यार आपले हात दवरले. ती आपूण रडटाली, पूण तिचे दोळे सर्गाक लायिल्ले आसले, कित्याक तिचें काळीज देवाचे थीर विस्वास दवरून आसलें. तेदना मालगडे उलोवंक लागले, आमी एकलेच मोल्यांत भोंवता आसतना ही बायल दोगां चाकरणींक घेवन आयली. तिणें मोल्याचो दारवंटो बंद केलो आनी चाकरणींक भायर सरूंक लायलें. कोण एकलो तरणाटो लिपलोलो आसलो. तो तिचे लागीं आयलो आनी दोगांय वांगडा आड पडलीं. आमी मोल्याच्या एका कोनशाक आसल्यो. थंय थावन हें नश्टेपण पळोवन तांचेशीं आमी धांवून आयल्यां. तांकां आमी सारकीं एकठांय देखल्यांत, पूण त्या तरणाट्याक आमच्यान धरूंक जालें ना, कित्याक तो आमचे परस अदीक घट आसलो आनी दारवंटो उगडून तो पळून गेलो. पूण हिका जाल्यार आमी धरली आनी तो कोण काय म्हूण तिका विचारलें. हें आमकां सांगूंक ती कबूल ना जाली. ही आमची गोवायकी. जमलोल्या लोकांन तांचें सोत मानलें, कित्याक ते लोकांतले मालगडे आनी सुबेदार आसले. म्हणटच सुजनाचेर मरणाचें फर्मण पडलें. व्हडल्या ताल्यान तिणें म्हणलें, सासणाच्या देवा, सगळे गूट तूं वळखताय. दर एक वस्त घडचे आदींच ती तूं वळखताय. म्हजेर आड आनी लोटीक गोवाय दिल्या म्हूण तूं जाणय. तांच्या खोटेपणान म्हजेर आड घडलां त्या सगल्यांतली हांव निरपराधी. तरी आसतना हांव आतां मरूंक वेतां. तूं म्हाका मरूंक दितलोय गा? सर्वेस्परान तिचें प्रार्थन आयकलें आनी तिका मारूंक वतालीं तेन्नाच दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या सवें आसलो तो पवित्र आत्मो ताणें जागयलो. बॉब मारून तो म्हणूंक लागलो, हे अस्तरेच्या मरणांत म्हाका वांटो ना. सगलो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? जमलोल्या लोकां मदें उबो रावन ताणें असो जबाब दिलो, इस्रायलाच्या पुतां धुवानो, तुमकां इतलें गिन्यान ना जालें की सारकी चवकशी करिनासतना आनी सोत सारकें सोदून काडिनासतना एके इस्रायलाचे धुवेचेर तुमी मरणाचें फर्मण मारलें? मनसुबेच्या जाग्यार परतून वचात, कित्याक हांणी तिचेर आड लोटीक गोवाय दिल्या. सगलो लोक वेगीं थंय परतून गेलो आनी मालगड्यांनी दानियलाक म्हणलें, आमचे मोदें बसूंक ये आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका जाणट्यांची बूद दिल्या. तेदना दानियलान तांकां म्हणलें, हांकां दोगांयकूय एकामेका थावन बरें पयस दवरात आनी हांव तांची चवकशी करतलों. तांकां पयस करतच दानियलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नश्टेपणांत म्हातारो जालाय आनी आतां तुज्या आदल्या जिविताचीं पातकां तुज्या माथ्यार चडल्यांत. सर्वेस्परान म्हणलां, निरपराधी आनी प्रमाणीक मनशाक जिवेशी मातचो न्हय. तरी आसतना तूं अनितीन निर्णय दिताय. निरपराध्यांक शिक्षा लायताय आनी गुन्यांवकारांक सोडून दिताय. ती तुका बरीच सांपडली न्हू?
तर आतां सांग आमकां, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखलीं? ताणें असो जबाब दिलो, बाबूल झाडा खाल. दानियेलान म्हणलें, बरें जालें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान ताचे कडचें फर्मण घेतलोलें आसा आनी तो तुका कातरून तुजीं अर्दांच करून उडयतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्या मालगड्याक आपोवन ताका म्हणलें, तूं जुडासाची न्हय पूण कानांची सोसत. सुरपायेन तुका भुलयलो, कुडीचे आशेन तुजें कालीज नश्टें करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायलाच्या धुवां लागीं कोत्ताल्यात आनी तुमकां ना म्हणपाक तांकां एकदम भें दिसतालें. पूण ही आसा एक जुडाची धूव, तिच्यान तुमचें नश्टेपण सोसूंक जायना जालें. चल आतां सांग म्हाका, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखलें? ताणें असो जबाब दिलो, सिंदूर झाडा खाल. दानियेलान म्हणलें, बरें जालें, तुजी फोट तुज्या माथ्यार पडटा. पळय, तुका मदल्यानूच कातरून उडोवंक आनी तुमकां दोगांयकूय नाटाक करूंक देवाचो दूत हातान तोरसाद दवरून रावता. तेन्ना थंय जमलोल्या लोकान व्हडल्यान बोब मारूंक देवाक वाखाणलो, कित्याक तो आपणाचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोडयता. मागीर तो लोक त्या दोगां मालगड्यांचेर पोत्तलो, कित्याक तांची फटकिरी गोवायकी तांच्याच तोंडांतली दानियेलान भायर काडून दाखयली. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणें जी शिक्षा ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले तीच तांणी तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले आनी अशें त्या दिसा निरपराधी बायलेचो जीव वाचून उरलो. हिल्क्यान आनी ताचे बायलेन आपले धुवे सुजाना पासत देवाचे उपकार आठवयले आनी तशेंच जोकिमान आनी सगळ्या तांच्या सोयऱ्यांनी केलें, कित्याक जी तिचेर आड बेमर्यादेची साक्षी दिल्ली तांतली ती सारकीच निरपराधी म्हूण स्पश्ट जालें. त्या दिसा थावन लोकां मदें दानियेलाची किर्ती एकदम वाडली. देवाचें उतर हें.